नमस्कार. प्रुडंट मीडियाच्या हॅलो करियर या कार्यावळीत तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. आजचा विषय असा करियर इन सोशल वर्क आणि याविषयी मार्गदर्शन करपाक आमच्यामध्ये आसात मॅडम वसुधा सावयकर. मॅडम स्वागत तुमच्या या कार्यावळीत. मॅडम आम्ही समाजसेवा हो जेन्ना विषय पळयता आणि समाजसेवक असो विचार येता म्हणजे पिक्चरांनी किंवा नाटकांनी कादंबऱ्यांनी जे आम्ही वाचता ते एक खादी कपडे घातलेलो गळ्यान शबनम अडकयल्लो अशी एक प्रतिमा डोळ्यासमोर येता. समाजसेवक हो असोच आसा काय ताचे चित्र बदलना म्हणजे आम्ही टीव्हीत आणि हातून पळयतात ते? हय, खूप लोकांच्या मनात असोच विचार आसा, पण समज सोशल वर्क आता पळयलें तर सोशल वर्क हे खूप बदलला. ओके. फक्त चॅरिटी अप्रोच अशी ना आणि खादी घालून ऍक्टिव्हिस्ट अशी अप्रोच ना. सोशल वर्कर आता वेगवेगळ्या फिल्डांनी गरज पडटा कारण स्कूल सोशल वर्कर स्वरूप कम्प्लिटली बदलला. कारण ऍक्टिव्हिस्टूय आसा, हांव ना म्हणना, पण इट इज ऑल्सो दॅट दे आर वर्किंग विदिन द सिस्टम, दे आर वर्किंग विदिन द गव्हर्नमेंट म्हणजे कन्स्ट्रक्टिव्ह वर्क ऑल्सो सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान आसता. स्कूल्सांनी फाटीच आमी पळयलें की कावन्सिलर पोस्ट क्रिएट केल्ले, तर स्कूल्सांनी सुद्दां सोशल वर्करांची गरज पडटा कारण एडॉलसंट्स आसता, तांकां ट्रेनिंग्स आसता, मार्गदर्शन करचें पडटा आणि NGOs आता नवीन नवीन आयल्या, तर इवन इन दॅट फील्ड दे आर रिक्वायर्ड. ओके. म्हणजे एक पयलींच्या तेंपार समाजसेवा म्हणजे कितें म्हणजे एक कुत्सीत वृत्तीन म्हणटाले की लष्कराचे भाकऱ्यो वाजोवप, लोकांचे म्हणजे घरातले खावन लोकांची कामां करप. तर ही परिस्थिती ना, तर तुम्ही समाजाच्या हिताचे काम करतात आणि ताचो चढ ना पण ताचो मोबदलो तुमकां मेळटा आणि त्या क्षेत्रात तुम्ही एक करियर म्हणून त्या दृष्टीन विचार करू शकता. मॅडम आम्ही पळयतात की ह्या देशात एक समाजसेवकांची एक व्हडली परंपरा आसा, व्हड परंपरा आसा. ती मागीर गांधी आसूं, मागीर अण्णा हजारे आसूं, आत्ता जेंचे खून जालो ते नरेंद्र दाभोळकर आसूं, हांची एक व्हडली परंपरा आसा. आणि हे सगळे मनीस जे आसले ते आपापल्या फिल्डान खंय तरी काम करताले. म्हणजे गांधीजी बॅरिस्टर आशिल्ले, दाभोळकर स्वता MBBS आसले, प्रॅक्टीस करताले. हांच्यानी समाजसेवा करता आसतना खंयचेच फॉर्मल एज्युकेशन घेवंक ना. तेन्ना येद्या व्हडल्या पदाचेर पावला तांच्यांनी खंयचें फॉर्मल एज्युकेशन घेवंक ना. पण जर भुरगे आमचे उतरतले जाल्यार तांकां फॉर्मल एज्युकेशन घेवपाची गरज आसा? हय, अशें म्हाका तांकां गरज आसा कारण कितें आसता की इन मेनी वेज अ सोशल वर्कर विल बी अ ट्रेन्ड प्रोफेशनल. या दे अंडरस्टँडिंग ऑफ थियरी ऑल्सो बिकम्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि सोशल वर्क कोर्सान जे आसा ते आमी ह्याच लोकां कडल्यान प्रेरणा घेवन तेंचे मॉडेल्स शिकता. म्हणजे हे गांधी, आंबेडकर, नरेंद्र दाभोळकर, मेधा पाटकर. तर we study these people and we take inspiration from them and adopt their models. म्हणजे हे जे कोण आमचे नवीन तरणाटे असतील ते चुको कमी करतले किंवा त्यांना त्रास कमी पडटले आणि इन्स्पिरेशन मेळटा. कारण समाजान परिवर्तन हाडपाची जी गरज आसा आणि बदल हाडपा जाय, पण खूप फ्रस्ट्रेशन येता ह्या फिल्डान खूपदा. सोशल वर्कर आसप हे एक म्हणजे खूप डिफिकल्ट काम, पण तेन्नाच गांधी, आंबेडकर किंवा आणखी जे स्वामी विवेकानंद आसा यांचे जे इन्स्पिरेशन आसा ते वाचून फुडें सरपाक खूप मदत जाता आणि स्किल्सूय ट्रेनिंग मेळटा. ओके. सो पब्लिक स्पीकिंग आसत नाल्यार हाऊ टू अंडरस्टँड द ह्युमन मायंड. ओके. सो ऑल दीज थिंग्स बिकम इम्पॉर्टंट. याच संदर्भात म्हाका तुमचो प्रश्न आसलो की हे जर तुम्ही म्हटला की फॉर्मल शिक्षणाची आवश्यकता आसा, तर ह्या फॉर्मल शिक्षणान तुम्ही कशा प्रकारे भुरगे ट्रेन करता, शिकोवपाचे कोर्स कशे आसता? MSW आसा, मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क, आणि BSW आसा. तर BSW लेवलान बेसिक कोर्सीस आसता जे मेथड कोर्सीस. केस वर्क म्हणजे इंडिव्हिज्युअल्सां बरोबर कशें काम करप, ग्रुप वर्क म्हणजे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसप, तर ग्रुप डायनॅमिक्स कशें आसता आणि तेंच्या बरोबर तेंकांच एम्पावर करून तेंच्या ग्रुप डायनॅमिक्स म्हणजे खूपदा सेल्फ हेल्प ग्रुपानूच ज्यो महिला आसा तांकां खबर आसतलें की खूपदा तेंच्यो वाद जाता पयशां बाबत आसूं किंवा बारीक सारीक. तर कितें डायनॅमिक्स आसता, कोण पॉलिटिकल पावरा जवळ आसता, कोण पंचायत मेंबर आसता आणि मागीर इन्फ्लुएन्स करता. विदीन द सेल्फ हेल्प ग्रुप खूप डायनॅमिक्स आसता. तर तेज्यातूच कोण तरी एकलो आसतलो जो तेका स्किल्स आसा आणि बिझनेस हे हँडल करपा. तर
अशे ग्रुप डायनामिक्स हँडल करपा स्कूल्सांनी सुद्दां ग्रुप वर्क करपा येता. समज ताच्या उपरांत आनी खंयचे कोर्सेस ग्रुप वर्क, केस वर्क हे 2 मेन सब्जेक्ट आसात. तेच्या नंतर कम्युनिटी बरोबर काम करप. इट कुड बी रुरल कम्युनिटीज, ओके, और इट कुड बी कम्युनिटीज इन दी अर्बन एरियाज. सो स्लम्सांनी ज्यो कम्युनिटी आसा तेंच्या बरोबर कशें काम करप. तेंचे इश्यूज आसा, हेल्थ, सॅनिटेशन, विमेन्सांचे इश्यू आसा. आतां समज तुमी जुवारी नगरान गेली तर तेंचो सॅनिटेशनाचो व्हडलो इश्यू आसा. ओके. सो हाऊ डू यू टेक अप दीज इश्यूज विच कम्युनिटी इज इन्वॉल्व. याच्या नंतर सोशल वेलफेअर एडमिनिस्ट्रेशनूय म्हणून एक सब्जेक्ट आसा. सोशल वेलफेअर एडमिनिस्ट्रेशन आतां तुमी पळयतले की खुबदां गोंयाक दिल्ले फंड्स परत वता सेंटराक. तर ते कशें युटिलायज करप हाचें हें ना. हय. आनी म्हणजे बारीक बारीक गोश्टी ज्यो एडमिनिस्ट्रेशनाक लागता त्यो कश्यो करप हें शिकयता. मागीर सोशल वेलफेअर, सोशल वर्क आनी रिसर्च हेचेरूय एक सब्जेक्ट आसता. तर हे वेगळे वेगळे मेथड कोर्सीस आसा जे आसता. तेज्या पलीकडे हिस्ट्री अँड आयडियोलॉजी ऑफ सोशल वर्क आसता. That will give you how social work started in India. Okay. How different ideologies are influencing how social work is. म्हणजे तुमका एक वेगळो कॅनवास लक्षात येता. म्हणजे कॅनवास meaning you trying to understand right based work म्हणटा तेका, जे एक्टिविस्ट ओरिएंटेड आसता. म्हणजे बदल हाडपा खातीर. मागीर इट कुड बी वर्किंग विदिन द सिस्टम, बट within the system, or it could be working with corporates. So CSR related work. So the ideologies of the government will come into the picture of different governments. That's where political theory येता, social theory येता. तर different perspectives येता. Women gender perspective येता, Dalit perspective, working class perspective. तर हे वेगळे पर्स्पेक्टिव्ह बिल्डिंग जे जाता न्ही कोर्सान ते खूप महत्वाचें आसता. ओके. म्हणजे एक समाज समजून घेवपाच्या दृश्टीने हे खूप महत्वाचें आसता. आणि MSW MSWकूय हेच कोर्सीस आसता, पूण मातशे हायर लेवलार आसता. MSW लेवलाक रिसर्चूय आसता विच इज कंपल्सरी. अँड सम ऑफ आवर स्टुडंट्स हॅव डन ट्रिमेंडस वर्क इन डुईंग द रिसर्च. कसल्या प्रकारचे रिसर्च? Some of them have studied intercaste couples and what are the problems that intercaste couples face. Caste is a major problem in Goa also. So how are we looking at caste? How are we looking at the Dalit community? इतले आम्ही मॉडर्न झाले तरी जातीबद्दल असे म्हणतात की जी जात नाही ती जात तशीच आसा. आणि ताजो खूप मोठो प्रश्न आसा. आदिवासी समाजाचेरूय प्रश्न आसा. मागीर सेक्शुअल मायनॉरिटीज जे गोंयान आसा, MSM आसूं, सम ऑफ आवर स्टुडंट्स सगळ्यांचेर गोंयच्या भुरग्यांनी रिसर्च केला. हय. रॅग पिकर्स आसा, रॅग पिकर्सांचेर रिसर्च केला. तर दीज आर सम व्हेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स दॅट इवन फिमेल सेक्स वर्कर्स, सम ऑफ देम हॅव गॉन अँड स्पोकन टू देम. बिकॉज फिमेल सेक्स वर्कर्स आर क्वाईट अ नंबर इन गोवा. And it has become a part of our tourism industry now, which is very very disturbing. म्हणजे जो आमचो समाज व समाजातलो आमचो घटकूच नाही असे धरून आम्ही डोळे बंद करून त्या समाजाकडे सुद्धा पावपाचे काम आमच्या भुरग्यांनी केला. मॅडम, हे MSW असत किंवा BSW असत, या फिल्डान जर वतलो जाल्यार कितें बेजीक क्वॉलिफिकेशन जाय आणि कशा रितीन या हातून एंट्रन्स एग्जाम किंवा आणि कितें सोपस्कार असतात? BSW लेवलाक 12th स्टँडर्ड खंयची स्ट्रीम चलता. मिनिमम पासिंग? Minimum passing is enough for BSW level. Any stream would do. What is important is the aptitude. Okay, the aptitude test तुम्ही घेता? We take an aptitude test for our admissions. Okay. Yes, but in many colleges they have a specific entrance exam followed by an interview. Okay, बरोबर. For BSW level. MSW also you require graduation in any stream. म्हणजे अशें न्ही की BSWच करपाक जाय अशें ना? ना, अशें ना. खंयच्या स्ट्रिमींतल्यान आतां आमच्याकडे कॉमर्साची सुद्दां भुरगीं आसा. हय, BCom करूनय MSW करता, BA करूनय आयल्या आणि थोडी MA सोशियोलॉजी करूनय MSW करपा आयल्या परत, डबल MA घेवपाक. सो देर इज नो बार. वेन हांव जेन्ना शिकतालें आमच्या क्लासीन इंजिनियरींग स्टुडंट्स सुद्दां आशिल्लीं जेंकां थोड्या वर्सां नंतर अशें कळ्ळें की ही लायन म्हाजी न्ही, आणि म्हणून तांकां समाज सेवा करपा म्हणून ती सोशल वर्क करपा आयली MSW. तर देर इज नो रियल बार एज सच दॅट इफ यू डन सायन्स यू कांट कम टू MSW. तशें कांय ना.
इफ म्हणजे तुका स्वताची सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा अशी दिसता की समाजान. गोव्यान खंयचे इन्स्टिट्यूशन आसा जे BSW किंवा MSW ऑफर करता? गोंयान डॉन बॉस्को कॉलेजीन म्हणजे तुम्ही BSW शिकयतात? हय आमी शिकयतात. थंय एकूच जाग्यार BSW आणि MSW कोर्स आसा आणि खंयच गोंयान ना. आणि MSW आसा थंय डॉन बॉस्को हय डॉन बॉस्कोनूच आसा. गोंया भायर गोंया भायर प्रिमियर इन्स्टिट्यूशन जे म्हणटा ते टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सीस जे मुंबई आसा आणि निर्मला निकेतन कॉलेज ऑफ सोशल वर्क दॅट इज ऑल्सो अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इन्स्टिट्यूशन. इट इज एफिलिएटेड टू मुंबय युनिवर्सिटी. तेच्या अलीकडे दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क आसा आणि गुजरातानूय थोडी आसा. मँगलोरान खूब इन्स्टिट्यूशन्स आसा आणि खुबशीं गोंयची भुरगीं थंय वता आणि MSW करता. ओके मॅडम, तुम्ही म्हटलं की हो BSW किंवा हो सोशल वर्क हो खूप वास्ट विषय आणि आमचो समाज इतलो कॉम्प्लेक्स आसा की तांचे सगळे जे प्रश्न आसात ते खूप गुंतागुंतीचे आसात. तेन्ना ह्या क्षेत्रान रिसर्च करपाक भरपूर वाव आसतलो. बरोबर. तेन्ना रिसर्च करपाक आमच्या भुरग्यांक कशी संदी आसा? म्हणजे खंयचे इन्स्टिट्यूशन आसात जे फेलोशीप दितात आणि रिसर्च करून घेतात किंवा खंयचे पोस्ट असतात की जंय तुम्ही वचून रिसर्च करपाक शकता? गोवा युनिवर्सिटीन जेन्ना रिसर्च असिस्टंट म्हणून पोस्ट येता तांकां सुद्दां स्टुडंट्स वचूं शकता. बिसायड्स दॅट UNच्यो फंडींग एजन्सीज आसा थंय रिसर्च प्रपोजल घेवन अप्रुवल घेवन कसले कसले म्हटले? UNच्यो फंडींग एजन्सीज आसता ते तांकां सुद्दां अप्रोच करून फंड्स मेळूं शकता. ऑल्सो GSECSA कडे प्रोजेक्ट घेवन खुबशे फंडींग ऑलरेडी NGOs चालू आसा. तर तांकां सुद्दां रिसर्च मदत जाय जाल्यार स्टुडंट्स ऑर मे बी आफ्टर दे फिनिश MSW ऑल्सो दे कॅन टेक इट अप. बिसायड्स दॅट देर आर इन्स्टिट्यूशन्स विच गिव्ह स्कॉलरशिप्स फॉर टेकिंग अप रिसर्च. ओके. वेगवेगळे डिसिप्लिन जे आमी पळयतात तातूंत सगळ्या डिसिप्लिनांनी स्पेशलायझेशन आसता. म्हणजे ते मेडिसिन जावं किंवा इंजिनियरिंग आसा तशें MSWन सुद्दां खंयच्या विशयाचें स्पेशलायझेशन आसता? हय. MSWन खुबशीं स्पेशलायझेशन्स आतां सुरू केल्या आणि पयलींची जी स्पेशलायझेशन आसा तें एक मेडिकल आनी सायकियाट्रीक सोशल वर्क which is very important and meaning which students take it up and they work in the hospital setting. Hospital or in the counseling area. So that's where they work. There is also community organization and development practice which is about working with communities. And working with marginalized communities in most cases. There is also Dalit and tribal social work which is a new specialization started by TISS which speaks exactly of the perspective from those who have been oppressed. आणि मग हे MSW हे क्षेत्र जसे वाढत वतले किंवा ज्ञान क्षेत्र म्हणून एक वाढत वतले त्यांना आणि स्पेशलायझेशन वाढत वतले. आणि एक इम्पॉर्टंट स्पेशलायझेशन आसा फॅमिली अँड चाइल्ड. तो हाऊ डू यू वर्क विथ चिल्ड्रन, मे बी स्पेशल चिल्ड्रन, चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी, चिल्ड्रन हू हॅव फॅमिली इश्यूज. सो इफ यू आतां गोंयान पळयल्यार अल्कोहोलिझम within families is also pretty high which has an impact on children. So those are some issues which also when it comes to divorce, breakdown of marriages that happens. So how do you intervene, how do you assess the situation, how do you try and ensure that it is an amicable thing. So these are things that different specializations are looking at.